लीज ऑक्शन करपा खातीर आनी ताज्या खातीर तेंच्यांनी वेगळी स्पीकर सर दे आर ऑल्सो अलाउड फॉर द ऑक्शन आनी तांच्यांनी बी ते ऑक्शनाक पार्टिसिपेट केला तांकांय बी ऑक्शन मेळ्ळा. It looks like the government has an understanding. I will tell you why. Now, I will come specifically to 3 blocks that have been auctioned. The Bicholi block, which was won by Vedanta, intun temi the reserves that they have shown at Annexure C, in your reply only I am relying, is 84.92 million tons of average grade of 55.67. This is absolutely incorrect. Your report to me rely kela. Look at Shirgaon iron ore mine. In your only report, it says that the reserve is 11.43 million tons. But in Annexure A2 on page 58, it says that it is 23.58 million ton. Same by the same erstwhile company. If you look at Shirgaon, Mont Shirgaon mine, that is ore is shown as 4.17 million ton. And in Annexure A3 che dakhvela 26 million ton. Speaker sir, the quantum shown by this government in the NIT is completely wrong. And the government has relied on the data provided by these leaseholders. So, yeah, clear-cut revenue loss for the state government. Manya Mukhil Mantri Poile supplementary should tell us that how was this how are they relying on this? This is a fraud. The whole reports only are contradictory. स्पीकर सर हांव परत एकदा ताका सांगता तेणी आरोप करच्या पयलीं न्ही सिद्ध करचे तेजो मायनिंगेचो अभ्यास खूब आसा म्हाका दिसता तो ज्या पद्दतीन तेणी 45 ग्रेड 55 ग्रेड सिलिका आणि बाकीचे सगळे म्हाका दिसता खूब अभ्यास करून खबर आसा स्पीकर सर तेजे एडवायजरी खूब बरे आसात मायनिंगेच्या बाबतींत तशें कमी ना. आणि सेकंड तू जे सगळे हे जे सांगता पळय न्ही दिस मायनिंग प्लॅन इज अप्रूव्ड बाय अगेन IBM. हे फक्त आमकां मायनिंग वाल्यांनी प्लॅन हाडून दिल्या आणि आमी करून अप्रूव्ह आमी IBM कडल्यान अप्रूव्ह करून घेतल्या. वेंचणूक आयोगान डबल वोटिंग कार्डां रद्द करपाक पायलट प्रोजेक्ट चालीक लायला. या प्रोजेक्टा वरवीं डबल वोटिंग कार्डां आशिल्ल्या मतदारांची कार्डां रद्द जातलीं. वेंचणूक आयोगान हे विशीं प्रक्रिया लेगीत सुरू केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. गोयच्या जायत्या वाठारांनी बस्तीत रावपी महाराष्ट्राच्या आणि कर्नाटकाच्या लोकांचे डबल वोटिंग कार्डां आसात ताची चौकशी करून कॅन्सल करची अशी मागणी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केल्या. आता इतून म्हाका थोडे उत्तर येयल्या ते म्हणजे ड्युअल वोटिंग कार्ड जेन्ना रेजिस्टर करपाक जाय वोटिंग कार्ड रेजिस्टर करता 21 वर्सांच्या वयर कोण रेजिस्टर करता नाल्यार तेणेन सेल्फ डिक्लेरेशन करचें पडटा आणि तितून डिक्लेरेशन केल्या नंतर खंयचे गोंयान आसा जावं दुसरे गोंयान ड्युअल वोटिंग कार्ड आसा जावं दुसरे स्टेटीन आसा इंडियेच्या खंयच्याय स्टेटीन आसा नाल्यार तें डिक्लेरेशन करचें पडटा. सो स्पीकर सर डिक्लेरेशन जेन्ना आमी म्हणटा सेल्फ डिक्लेरेशन आयज कितें जाल्लें आसा आयज कोणूय येता दुसरे स्टेटीच्या गोंयान येता आनी ते डिक्लेरेशन करता आनी तांकां वोटिंग कार्ड रेजिस्टर जाता. स्पीकर सर डिपार्टमेंट म्हणटा की वोटिंग कार्ड आमी कॅन्सलेशन करीत आसता म्हणून बट हांव तुमकां सांगपाक सोदता जो ERO आसा EROक एक सेपरेट पोर्टल दिल्लो आसा आनी त्या पोर्टलाचेर क्लियर कट तांकां डायरेक्शन दिता की त्या डायरेक्शनान तांकां कॅन्सील करपाचें म्हणून. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता स्पीकर सर ते म्हणजे एक म्हापसाचें उदाहरण दिता आनी म्हापसान स्पीकर सर ड्युअल वोटिंग कार्ड जी आसा ते प्रूव जाल्लें आसा. म्हापसान तुमकां हांव थोडी नांवां वाचून दाखयता स्पीकर सर हे म्हाजे कडेन प्रूफ आसा हो पळय ड्युअल वोटिंग कार्डाचो दोनूय म्हणजे म्हापसा आनी दुसरे म्हणजे महाराष्ट्रान आसा हे ड्युअल वोटिंग कार्डा आनी तेंची हांव थोडी नांवां वाचून दाखयता स्पीकर सर. प्रकाश कांबले, तनुजा कांबले, मनसून कांबले, मोहन कांबले, गौरबाई कांबले. स्पीकर सर ही जी नांवां आसा हे डिपार्टमेंट आयज डिपार्टमेंट आमचे इलेक्शन कमिशन जे डिपार्टमेंट स्टेट इलेक्शन कमिशन डिपार्टमेंट आसा हे डिपार्टमेंट कितें करता आमचो जो EROज आसा जावं सगळे जे स्टाफ आसा EROचे अंडर स्टाफ आसा हे रेक्टिफाय करपाचे व्हेरीफाय करपाचे हे स्टाफ करता तरी कितें कित्याक तो म्हणटा ते पयलेच फावटी गोवा स्टेटींतल्यान हो पायलट प्रोजेक्ट घेतला की ड्युअल वोटिंग सिस्टम जी आहा पळय न्हू ही कॅन्सल करपाची अजून फूल फ्लेज सुरू जावंक ना. ऑल ओव्हर इंडिया ताज्या उपरांत जातलो बींग अ स्मॉल स्टेट गोवा आणि उत्तराखंड हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी सुरवात केला म्हणजे ड्युअल वोटिंग खंयसरूय जर आसली आसत जाल्यार ते ड्युअल वोटिंग कॅन्सल करपाक शकतले. ही जी नांवां आनी खूब आसा नांवां आख्खो डेटा हांव टेबल करता ही इतली जी नांवां आसा ही एक बस्ती आसा इंद्रानगर
ते बस्तीन ही नांवां आसा आनी हेजी व्हेरिफिकेशन स्पीकर सर हेजी व्हेरिफिकेशन कित्याक लागून जावंक ना. आतां सीएम म्हणटा की आमी डिवल वोटींग कॅन्सलेशन करतले, गोंय एक स्टेट आसतलें, उत्तराखंड एक 2 स्टेटी आसा त्यो करतले. बट इतलो तेंप जो आमचो इलेक्शन कमिशनान डायरेक्शन दिल्लें आसा की वोटींग कार्ड एकूच स्टेटीन आसपाक जाय, 2 स्टेटीन आसपाक जायना. हें महाराष्ट्रान कर्नाटकाचो उदाहरण हांवें दिल्लो आसा. आनी हें डिपार्टमेंट कित्याक अपयशी ठरलेलो आसा हो डिपार्टमेंटान खरें म्हटल्यार एक्शन प्लॅन आसपाक जाय आनी तेंच्यानी क्लियर करपाक जाय आसलें. जो BLO जे वयता थंय करेक्शन करपाक जावं कॅन्सलेशन करपाक ते कित्याक लागून चॅक करना. ऑलरेडी तांकां पोर्टल दिल्लो आसा, त्या पोर्टलाचेर तेंच्यानी कॅन्सील करपाक जाय. डिपार्टमेंट फेल जाला स्पीकर सर. आनी हो हे जे ऑफिसर आसा एकांचे मेळोन आसा कित्याक एवरी टायम अशें येता आनी अशी स्पीकर सर आमी ड्रायव्ह केलो स्पीकर हांव प्रश्न विचारता. ही जी बस्तीज आसा हितून व्हेरिफिकेशन जातली आनी हेजो रिपोर्ट येतलो आमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान हेजो रिपोर्ट येतलो की कितली कॅन्सील जाल्ली आसा अशी डिवोल वोटींग कार्ड. कित्याक एवरी टायम आमकां लेमॅनाक कंप्लेन्स घालची पडटा, डिवोल वोटींग कार्ड आसा म्हणून घालची पडटा, आमकां डेटा दिवचो पडटा. हो डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर कित्याक आसा स्पीकर सर? हे कामाक कित्याक आसा? हेंकां आमी पेमेंट दिता. तुका कितें जाय? स्पीकर सर आमकां जाय की व्हेरिफिकेशन हेज्या बाबतीन टोटल व्हेरिफिकेशन जातलें आनी जातलें आनी तेजो रिपोर्ट येतलो जावं रिपोर्ट आमकां टेबल जातलो. येस माननीय मुख्यमंत्री. Speaker sir, Election Commission of India, it is regarding collection of the Aadhaar data from the electorals. Make it clear that the submission of the Aadhaar number is voluntarily on the part of the electorals. हे आधाराक लिंक करपाचो एक प्रोसेस एक सुरू आसा. तेणी जी काही एग्जाम्पलां जी सांगली पळय न्ही, इट इज एन प्रोसेस स्पीकर सर. आमचे BLO जे आसा पळय न्ही, BLOक तांकां नोटीस इश्यू करची पडटा. नोटीस इश्यू केल्या उपरांत ताका दीस दिवचे पडटा. ताज्या उपरांत ताका आफोन घेता आनी तेणी जर सांगलें आपूण कर्नाटकांतले कॅन्सल करता म्हणून जाल्यार आमी कर्नाटकांतल्या तेज्या कन्सर्न IDचे आसा थंयसल्या BLO किंवा थंयसल्या AROक आमी नोटीस धाडटा आनी थंयसले कॅन्सल करूंक लायता. तेणी जर हांगासले करता म्हटलें जाल्यार आमी सोमतेच कट करतात. तो जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे वांगडाच हांगा कट कर, दॅट इज अ प्रोसेस. इलेक्शन कमिशनाच्या नुसार रुल्स आसात त्या नुसार आमकां फॉलो करचें पडटा. बट डेफिनेटली हांव एक सांगता स्पीकर सर, ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां ड्युएल वोटींग दिसता, विशेश करून खंयच्या बस्तीत तेणी जी सांगली खंयची बस्ती, ती बस्ती आमी आयडेंटिफाय करता आनी आयडेंटिफाय करून ड्युएल वोटींग आसतली ती कॅन्सल करपाक आमी स्पीकर सर घेता. बुधवारा पर्वरी आलतोंडा वाठारांत अमेरिकनांक फटोवपी बोगस कॉल सेंटर पर्वरी पुलिसांनी उक्ताडार हाडले. हे कॉल सेंटरांतल्यान 3 चलयां सयत 18 जाणांक अटक केले. पर्वरी पुलिसांनी बोगस कॉल सेंटराचेर धाड घालून 15 लाखांचे 13 लॅपटॉप, 13 मोबायल आनी हेर सामग्री जप्त केली. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पयलीं पुनर्वसन आराखडो तयार करचो उपरांतूच दिवचलच्या ब्लॉकाचेर मायनिंग सुरू करपाक सरकारान EC दिवची अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेन केल्या. पुनर्वसन आराखडो निश्चित केलो ना जाल्यार मायनिंगाक आमचो विरोध आसतलो अशेंय किसान सभेन स्पश्ट केलां. दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत किसान सभेचे फुडारी कॉम्रेड नारायण खराडे आनी किसान सभेच्या मये युनिटाचे अध्यक्ष कृष्णा गडेकर हांणी ही मागणी केली. मायनिंग सुरू करपाक आमचो विरोध ना, मात समाजांतल्या दर एका घटकांच्या फुडाराचो विचार जावपाक जाय अशेंय किसान सभेन मागलां. 50 वर्सांचे लीज दिला ही जर आमी लक्षात घेतली गजाल तर तेजे कितें परिणाम जातले याचो सारको अभ्यास जावपाक जाय, कारण तेजे फळां मागीर आजूबाजूच्या लोकांक भोगची पडटली. हेच मेमोरेंडम फुडें म्हणटा The project authority shall ensure that the productivity of agricultural crops is not affected due to mining operations. म्हणजे मायनिंग ऑपरेशन्साक लागून जी क्रॉप प्रोडक्टिविटी आसा तिचेर परिणाम जावंक फावना, पण तो परिणाम जाता हे ऑलरेडी सिद्ध जाला. झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिसराचे पयलींचे जे रिपोर्ट आसा जॉयंट इन्स्पेक्शन करून तयार केल्ले ते सांगतात की थंयच्या शेतकऱ्यांक नुकसान भोगचें पडलां, क्रॉप प्रोडक्टिविटीचेर परिणाम जाला. आणि आता फुडें कितें जातले हे फाटल्या अनुभवा वयल्यानूच ठरवचें पडटा. म्हणजे अचानक कितें तरी जादू जालो आनी कांयच परिणाम न जाता थंय मायनिंग चलतले अशें जावपाक शकना. तर त्या दृश्टीन फक्त कंपेन्सेशनाचो असो प्रश्न ना,
तर त्याबरोबर एक कॉन्क्रीट रिहॅबिलिटेशन प्लॅन आसपाक जाय आणि तो तयार करपाक लोकांचो डायरेक्ट सहभाग आसपाक जाय, कारण ते अफेक्टेड पर्सन्स आसात. तर तसो कितें तरी आसल्या शिवाय तांकां लीज दिवप हेका आमचो विरोध आसा. कॉम्पेन्सेशन म्हणजे शेतकाराचे हित जपचे, त्यांची फुडें साधन चलची आणि 50 वर्सां म्हणजे तेजे क्लिक डॅमेज करचे, जे पर्यंत पुनर्वसन जे पर्यंत भितून कोण ते स्थानीक रिप्रेझेंटंटांक जोडचो आणि मागीर तांकां इसी दिवची, जाल्यार आमकां ते पर्यंत तांकां हो प्लॅन जायना, ते पर्यंत आमचो विरोध आसतलो. मायनींग विरोध ना तेन्ना सरकारान हे प्लॅन कॉम्प्लीट प्लॅन तयार करचो की 50 वर्सां पर्यंत ही कशी आमच्या शेतकारांचेर आणि गांवाचेर सगळ्यांचेर परिणाम जावचो न्हू. सरकारान एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मायनिंग सुरू जावपी गांवांतल्या लोकांक येवन समजावचो आनी 11 ऑगस्टाक जून सुनावणी जावपाची आसा ती फुडें व्हरची अशी मागणी मुळगांवच्या शेतकारांनी केल्या. सरकार गुड्डुलेसांव करून हो प्रकल्प मुखार व्हरपाचें षडयंत्र रचता असो प्रश्न मुळगांवच्या लोकांक पडला. 11 तारखेक जी पब्लीक हियरींग गव्हर्मेंटान दवरला तांच्यांनी 40 एक पंचायतीक सांगपाचें म्हटल्यार तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पंचायतींनी सबमीट केल्लो. तो 650 पानांचो जो डॉक्युमेंट आहा तो पंचायतीन व्हरोन आपटला. ते 40 पंचायती सोडून दिया, जे 100 पंचायतींनी जितून ह्यो मायनींग जावपाच्यो आहा तांकां तरी तो रिपोर्ट कितें तो येवन समजूंक जाय न्हू हेंच्यांनी. अशें 100 गांवांनी ह्यो मायनींग जावपाचें आहा. आतां लामगांव, बिचोले आनी बोड्ड्या ही म्युन्सिपाल्टी एरियान पडटा. शिरगांव, मुळगांव आनी मया ही पंचायत एरियान पडटा. तुमकां चारूच एरियांनी आपले मनीस धाडून तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट कितें येदो व्हडलो जो डॉक्युमेंट व्हरोन पंचायतीन म्युन्सिपाल्टीन आपटला तो समजोवपाक प्रॉब्लेम कितें आहा. आमी कितली शेपडी बडयली म्हणून कोण आयकचलो ना. कित्याक ही सरकार कितें करता पयशा फुड्यान आनी कॉर्पोरेटा फुड्यान ही सरकार नतमस्तक जाल्लेली आहा. तांकां तेंच्या फुड्यान मागीर कांयच दिसना. तर त्या कारणाक लागून आमची मागणी आसा की ही जनसुनावणी जी 11 तारखेची आहा ती पोस्टपोन करपाची. पयलीं हे 3 पंचायती आनी म्युन्सिपाल्टी एरियान गव्हर्मेंटाचे तुमी रेप्रेझेंटेटीव धाडा आनी तो रिपोर्ट जो कितें तुमी दिला तो लोकांक समजया, सो दॅट लोकांनी इन्फॉर्म डिसिजन घेवनी. जे शेतकऱ्यांक नुकसानी जाल्ली आसा ती नुकसानी सगळी तुमी पयलीं भरून दिवची. जे तेंच्यांनी इम्पॅक्ट सगळो शेताचेर जाल्लो आसा, एग्रीकल्चराचेर, आपल्या काजू बागायती आहा, सुपारी बागायती आहा, मय हो शेती प्रधान गांव, तितून सगळो इम्पॅक्ट सामको एकदम वर्स्ट कंडिशन जाल्लें आसा. नॅचरल आमचे रिसोर्सीस जे आसा, उदकाचे झरे आसा, हे तळी आहा ती सगळी पिड्यार जाल्ली आसा. शेतांनी सगळ्या माती पडलेली आसा, ही पयली काडून दिया आनी मागीर तुमी ऑप्शन करा. हो एक सादो 4 लायनीचे आमी लेटर तांकां केले मायन्स डिपार्टमेंटाक. तेजें आजून आमकां उत्तर ना. हेज्या पयलीं खुबशें केलां. कलेक्टर म्हूण नॉर्थ गोवा कलेक्टर, बिचोले मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर ह्या सगळ्यांक ही लेटरां केल्लीं आसा, पूण तेंच्यांनी आजुनूय तेजेर कांयच एक्शन घेयना. काल पासून सीएमांक सुद्दां एक लेटर केलां की बाबा ही आयज जी जनसुनावणी जाता तेजेर आमचो आक्षेप आसा. कित्याक तर हे जे मिनेर आसा ते रोखडे आपले बारशे करता. रोखडेच शेतकऱ्याचें म्हणणें जें आसा तें सरकारान आयकून घेवन त्या प्रमाणे फुडली कारवाई करची. मायनिंग सुरू करपाक सरकाराच्या निर्णयाक लोकांनी सहकार्य करचें असो उलो मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान मारला. मायनिंग सुरू जावची हे खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सातत्यान यत्न करता आनी आतां खंय तरी मायनिंग सुरू जावपाची चिन्नां दिसतात जाल्यार बेरोजगारांचे प्रश्न सुटावे जातले अशें प्रेमेंद्र शेटान स्पश्ट केलें. सस्टेनेबल मायनिंग सुरू जावचें हे सरकाराचे प्रयत्न आहा आनी ह्या प्रयत्नाक यश येयल्लें आसा. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे मायनिंग खात्याचे मंत्री आहा त्यांच्या प्रयत्नान आयज खंय तरी आमकां एक आशेचें किरण दिसपाक लागलां की मायनिंग एक्टिविटी गोंयांत सुरू जातले म्हणून. आनी प्रामुख्यान आमच्या मय भागातसून जे लीज ऑप्शन जाल्लें आहा त्यामुळे आमकांय बी बरें दिसता की ह्यो मायनी पयली बिचोलच्यो चालू जातल्यो. आतां मायनिंग चालू जाता आसतना हे सस्टेनेबल सगळ्या समतोल म्हणजे एनवायरमेंटाचो, मागीर आपल्या स्टेक होल्डरांचो, आपल्या कामगारांचो, आपले शेतकार जे आहा स्टेक होल्डर म्हणजे सगळे येयले भितून. आमचे जे शेतकार आसता, इफेक्टीव शेतकार आसता, मागीर तेल्ले कामगार आसता, बिजनेसमॅन आसता, ट्रक ओनर आसता, मशीन ओनर आसता, हे सगळ्यांक फायदो तांकां जावपाक जाय हेजो सगळ्यांचो समतोल विचार करून आमचे माननीय मुख्यमंत्री
डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेर पूर्ण लक्ष दवरून आसा. सगळ्या घटकांक हेजो लाभ जावचो, म्हणजे मायनींग जर चालू जाली जाल्यार ह्या सगळ्या घटकांक हेजो फायदो जातलो अशा तरेचे तेंचे जे वक्तव्य आहा तेंचे, आनी जी तेंची कृती तशीच आसतली. हे आमकांय बी विश्वास आहा की हे सगळ्यांक कंट्रोलान दवरून हे मायनींग घाटो चालू जातले. आनी चालू जाल्या नंतर हेजो जो इफेक्ट आसा तो सगळ्या घटकांक मेळटलो इतलेय बी आमकां खात्री सांगूंक शकता. बेरोजगार जाल्ले मायनिंगाचेच इंडस्ट्रींतले लोक तांकां घेवपाक लागून परत कामाक घेवपाक लागून सरकारान खुबशे यत्न केल्ले आसा आनी सरकार तांकां लागून खूब प्रयत्न करीत आहा की तांकां परत कामाक घेवचे, तेंचे मॉनिटरी लॉस जावचे न्हू अशे खूब प्रयत्न करीत आहा. आयज काही घटक जे आसतात ते खंय तरी सोसायटीन वेगवेगळे तरेची रुमर्स तयार करता आनी अगेन्स्ट द एक्टिविटी हांगासर लोकांक भटकून घालता. ते भटकून घालचे न्हू, सरकाराचेर विश्वास दवरचो आनी हो विश्वास दवरून ज्या पद्दतीन आमी मायनींग सुरू करूंक सोदता, सरकार जसो सस्टेनेबल मायनींग सगळो समतोल दवरून जे मायनींग चालू करपाक जाय त्या पद्दतीन कटिबद्ध आसतले. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तो फंटास्टिक है. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोयच्या गांवांनी कितें चल्ला पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात. गोमंतक टीव्ही गोंयचे आवाज.